खाजगी बस चालकांच्या समस्याचेर कांय प्रमाणात सुटका मेळटली। दर किलोमिटराक 3 रुपया घेवपाक मुख्यमंत्र्यान मान्यताय दिल्या, जाका लागून बस चालकांक आर्थीक मदत मेळटली। डिझेलाचे वाडटो दर आनी हेर खर्चाचो प्रश्न सद्या खातीर कुशीक दवरून हो प्रश्न सोडोवपा खातीर गोंय सरकारान घेतिल्ले सकारात्मक पावल खूब गरजेचें आसा, अशें हाचेर प्रतिक्रिया दितना सुदीप तामणकरान म्हणलें। मजगतीं म्हादयचो गोंयकारांक न्याय मेळोवन दिवन हो विशय बेगोबेग सुटावो करपाची मागणी तांणी केला। 2013 मनोहर पर्रीकारान पास जेन्ना इंट्रोड्यूस केले त्या वेळाचेर कोर्टान आमी गेल्या उपरांत कॉम्पेन्सेशन दिता म्हटलें। आतां कॉम्पेन्सेशन जे दितात ते आमकां जो पर्यंत पास आहा तो पर्यंत चालू आहले। आतां कदंबान खंय तरी पास बंद केले, सरकारान तांकां ग्रांट्स दिवपाचे बंद केले न्हू, विशयूच येनासलो। तरी आसतना प्रमोद सावंतान कित्याक बसकारांची परिस्थिती आयकून घेवन आनी जे पळय कितें त्रास जाता ह्या धंद्याक सद्या कदंबाचे इलेक्ट्रीक बसींक लागून आनी कित्याक लागून तो तेणी एक मोठेपण दाखयला की आपूण एक फायनान्शियल बेनिफीट तुमकां दितलो 3 रुपया पर किलोमिटर, तितून आमी हक्कान अमकेच दी डिझल वाड जाली। आतां एक्चुअली जर म्हादयीचो तर गोंयकारांक न्याय मेळोवन दिवंक जाय, तुमी सांगलेल्या प्रमाणे उदकाची टंचाई हा विशय जर सुटपाक जाय, म्हादयीचें उदीक जर लोकां पर्यंत जर पावोंक जाय जाल्यार राज्य सरकारान थंयसर SLP जी आहा ती मेन्शन करून बोर्डार SLP कोणाची गोवा सरकारान ती फॉलोअप करपाक जाय। मुख्यमंत्री तर प्रमोद सावंतांचे जाता इतले बेगीन लक्ष घालून ती करची अशी तुमच्या माध्यमांतल्यान मागणी करता। आनी जेन्ना एका मेळटा तेन्ना हांव सांगीत आसता परत की म्हादयीचो विशय जाता तितले बेगीन सुटपाक जावो, कारण आमकां नाल्यार गोंयकारांक तो धोका आहा फुडें। हांगरसून ऑपरेट करप तेंची सगळी दादागिरी चल्लेली त्या प्रकरणांच्यान म्हाजेर हल्ल्याचें सुद्दां म्हापशें प्रकरण जाल्लें तो विशय वाडयतना त्या विशयाचेर आवाज उठयतना। ह्या सगळ्या पार्श्वभुमीचेर आमी केंद्रान एक पत्र बरयल्लें। म्हाका सांगपाक एक उमेद आहा ते लिस्ट पॅसेंजराचे वाटेक पॅसेंजर न खंय घेता सगळे लिस्ट मेंटेन करपाचे निर्देश दिल्लेले आहा। मागीर टोलाचेर टोल चुकोवन ज्यो पळय बसी चलताल्यो तेचेर निर्देश दिल्लेले आहा। अशा रितीन सगळे जे आहा पळय विशय पळय हे बऱ्या पैकी सगळे सुटलेले आहा। हे 2-4 विशय आमचे काही आनीक प्रलंबीत आनीक एक 5-6 विशय आहा।